नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पणजी महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदा खातीर शुक्रारा अर्ज करतले दाखल. दोनूय पदा खातीर निवड प्रक्रिया जातली 30 मार्चाक. केंद्र सरकारान पेट्रोल डिझेलाचेर अबकारी कर केला उणो. पेट्रोला वयलो कर 13 रुपया वयल्यान 3 रुपयाचेर जाल्यार डिझेला वयलो 10 रुपया कर पुरायपणान रद्द करून केला 0. मडगांव नगरपालिकेच्या गार्डनांतल्या सुमार 3.96 कोटी रुपयांच्या पुनर्बांधणी कामाक खर विरोध. आमरण उपोषणाक सुरवात. हो प्रकल्प बेगोबेग करचो रद्द. काँग्रेस फुडारी चिराग नायकाची मागणी. हजारांनी भक्ताच्या हजेरेत बिरेस्तारा जाली मयाची फामाद माल्याची जात्रा. या जात्रेक 2 गटांमदीं कांय किरकोळ कारणाक लागून जालो वाद. पुलिसांनी हस्तक्षेप करून मिटयले प्रकरण. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात संवेदनशील आशिल्ल्या क्रायम ब्रांचाकडे तपासाविशीं कसलेच तरेचो दुबाव बाळगूचो न्हय. पुलीस महासंचालकाची माहिती. गोमंतक नाट्य महोत्सव 2026 2 नामनेच्या मराठी कॉमेडी नाटकांचो आस्पाव. कॉमेडीत दुप्पट डोस 5 ते 9 एप्रिल मेरेन गोंयांतल्या 4 शारांनी सादरीकरण. आता खबरो विस्तारान. हजारांनी भक्ताच्या हजेरेत मयाची फामाद माल्याची जात्रा परंपरेप्रमाण उमेदीन जाली. आसतनाच ह्या जात्रेक 2 गटांत बाचाबाची जाली. उपरांत पुलिसांनी मध्यस्थी करून प्रकरण मिटयले. तरी लेगीत जात्रेचे खाशेले वैशिश्ट आशिल्ले मालेचे एकदां माले पेटले आनी पेट्टे माले तकलेर घेवन नाचपाचो देवीचो पण लेगीत पुराय जालो. पळयात. मंगळारा फांतोडेर आयिल्ली आनी 3 दीस मये गांवांत आशिल्ली मुळगांवची पेट बेरेस्तारा मध्यनराती वाजयत गाजयत परंपरे प्रमाण मुळगांव वचपाक गेली. ताचे उपरांत केळबाई देवीची पेट भायर काडटकीच माले पेटयले. पेरणीच्या तालार पेट्टे माले तकलेर घेवन नाचून देवीन आपलो पण पुराय केलो. बिरेस्तारा राती सुरू जाल्ली ही जात्रा शुक्रारा फांतोडेर सोंपली. मजगती मुळगांवची पेट भायर सरतना कांय किरकोळ कारणाक लागून 2 गटां मदीं वाद निर्माण जालो. उपरांत पुलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. ही जात्रा जी आसा चैत्र शुक्ल पंचमी मुळगांवचे जात्रेसून सुरवात म्हणजे मुळगांवची पेट जी आसा ती पंचमी दिसा हाडूंक वयचें पडटा मयेकरांक हांगासून मयेचे मोड घेवन हाडूंक वयचें पडटा आनी ही पेट म्हणजे देवीक हाडून तेंचे शिमे पर्यंत हाडून तेंच्या मोडाक दिवपाक. ते मोड मागीर घेवन परत अशें मयेची केळबाई देवी कडेन येयले काय थंयच्यान मागीर ती पेट आनी ह्या देवीची केळबाईची पेट घेवन ती चवाट्यार येवप हांगासर. जे मूळ स्थान हे आमचे महामायेचे ग्रामदेवतेचें स्थान हे त्या स्थानार गेल्या नंतर मागीर थंयसून येतना तरंगाय बरोबर येता. म्हणजे तरंगा हांगासून पयलीं केळबाईच्या देवळा कडेन वयता दनपारां आनी बरोबर तरंगा माले आनी पेट हांगा आसता देवीची. ती तरंगा आनी माले हांगा येवन दवरप आनी तेच्या नंतर लोक भेट घेवपाक सुरवात करतात दोन वगैरे. आनी मागीर रातच्या 12 नंतर मुळगांवकार सोयबिणीक व्हरपाक येता आपले मुळगांवची सोयबिणी व्हरपाक येता. तशेंच ती नेसरी सजयली हांगासर थंय मागीर परत आसा अशें आमचे मोड जे आसा पेटेचो आनी माल्याचो मोड आसा तो शिमे पर्यंत व्हरून तेंच्या मोडा कडेन दिता थंय आनी मागीर ते थंयसून परस्पर वचपाक वयता. आनी तेच्या नंतर येवन हांगासर परत आसा अशी हे देवीची पेट सोदून परत ती घेवन ठरावीक परंपरेच्या जाग्यार वचून थंय दवरप. बरोबर तरंगा आसता आनी मागीर हे जे माले जे पद्दतीन तो पण केला तो पण पुरो करपाक लागून ते माले केळबाई देवी घेता म्हणजे तिचो मोड घेता आनी ते माले पेटोवन मागीर हांगा 3 फेरयो मारून ठरावीक जाग्यार वचून थंय गेल्या नंतर मागीर परत आसा अशी पेरणो म्हणप. जे पेरणी समाजांतलो मनीस पेरणो म्हणून ते देवीची स्तुती करता. ती स्तुती जाल्या नंतर ती मागीर थंयच्यान उल्हास एकदम म्हणजे उमेदीन नाचत वयता. बरोबर वांयगणकर आसता वांयगणकर म्हणजे खेतोबाचे मानकरी ते आसता आनी तांकां घेवन बरोबर त्या
देवीच्या प्रांगणात 5 फेऱ्यो मारतात. आज मयेगावची प्रसिद्ध माल्याची जत्रा. त्या माल्याच्या जत्रेचो एक व्हडलो इतिहास आसा. केळबाय आपल्या भावना सहित पयलीं ज्या वेळाचेर मयान पावली आणि मयान पावल्यानंतर ज्या वेळाचेर एक व्हडलें त्यांच्या मध्ये एक व्हडलें प्रकरण घडलें. त्या प्रकरणांसून केळबायन एक व्हडलो पण केलो त्या वेळाचेर की आपूण माथ्यार अग्नी घेवन नाचतली आणि हो पण साध्य करपा खातीर हो आजचो दीस आसा. म्हणून हे आयच्या दिसा माल्याची जत्रा ह्या मया गांवांत संपन्न जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनात सुमार 3.96 कोटी रुपयाच्या 2 माळेची इमारत आणि नवनिर्माण कामां करपा विशींचो खर विरोध काँग्रेस फुडारी चिराग नायकान केला. हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी चिरागान करीत आमरण उपोषणाक सुरवात केल्या. पळयात. हो एक पीसफूल प्रोटेस्ट. हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसला. आमी हांगा बोवाळ करपाक एकठांय जावना आनी लोकांकूय गॅदर करुना, बट टू कन्वे अ सिरियस मेसेज टू मडगांवकार की अळंग तरेन कोणा सांगनासतना ह्या जाग्याचेर 2 स्टोरेड बिल्डींग म्युनिसिपालिटीन पास केल्ली आसा, ज्याचो युसेज कोणाक खबर ना. आनी हे गार्डन मडगांवकाराचें तुमी पळया, हांगा मेंटेनन्स 0 आसा. कोणाक कांय पडून गेल्लें ना. गार्डनान भुरग्यांनी येवपाक जाय. हांगा भुरगीं दिसना कित्याक लोक भितात. हांगा सेक्युरिटी ना, मेंटेनन्स ना, फावंटन्स बंद पडल्या. कोणाक कांयच पडून गेल्लें ना. पाड पडिल्ले आसा. सरकाराक पडून गेल्लें ना, मडगांवच्या आमदाराक पडून गेल्लें ना, म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांक पडून गेल्लें ना. आतां येदे व्हडले अडंबर 4 कोटीचे ते हांगा उबारपा सोदता. कोणाक खबर नाशिल्लें, खंयच्याच मडगांवकाराक खबर ना ही गजाल. म्हणून आज हांव हें सांगपा खातीर बसला आनी सिरियसनेस दाखोवपा खातीर आज हांव हंगर स्ट्रायकाचेर बसला. प्रोटेस्ट आमी हांगा पब्लीक असो अपील करून लोकांक हांगा आपोवना. आमकां हांगा बोवाळ जाल्लो नाका, पूण आमकां एक मेसेज कन्वे करपा जाय की जे चुकता ते चुकता आनी आमी मडगांवकार ओगी रावचे ना. आज आयकून खूब वायट दिसता की अशा जाग्याचेर गव्हर्मेंट हाऊ कॅन दे इवन थिंक अबाउट बिल्डींग अ 2 स्टोरी स्ट्रक्चर ओवर हियर. कित्याक मनान खूब वायट दिसलें. ज्या तरेन लोक सांगता पळय, मेन म्हणल्यार कितें आसा, आमकां कांयच आयडिया ना की बाबा हांगा एक्झॅक्टली कितें येता. कोण स्पश्ट तरेन सांगना. आतां कोण जे सांगता त्या प्रमाणे कळटा की हांगा एक कोण सांगता हॉटेल येता, कोण सांगता स्टोर रूम येता, कोण सांगता आनी कितें येता. सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड अशें की बाबा हांगा येवपाचें कितें आसा. तुमकां जर खर्च करपा जाय जाल्यार मडगांवकारांच्या इंट्रस्टान खर्च करा. हांगा तो पार्किंगाचो प्रोजेक्ट आसा, वॉट एवर तुमचे कडेन 5 कोटी आसा न्ही ऑलरेडी, हांगचे 4 कोटी ताका एड करा आनी 9-10 कोटीचो प्रोजेक्ट हाडा. पार्किंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करा. हांगचे जितले कोण बिझनेसमॅन आसा, जे कोण हांगा खरेदी करपा येता, तांकां खुबूच त्रास जाता. दीस इज द प्रायोरिटी फॉर मडगांवकार्स, नॉट दीस व्हायट एलिफंट ओवर हियर. कुडचडे प्रकरण संवेदनशील आशिल्ल्यान ते क्रायम ब्रांचाकडे दिला. या प्रकरणाचो योग्य तरेन तपास चालू आसा. तपासा विशीं कसलेच तरेचो दुबाव बाळगूचो न्हय अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलें. मजगतीं ह्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर गुन्यांव फांटो आनी फॉरेन्सीक पंगडान दुबावीत आरोपी सोहम नायकाच्या घराची तपासणी करपाक सुरू केला. इन्वेस्टिगेशन चल रही है मजबूती से और इसमें अगर कोई मेजर ऐसा डेवलपमेंट होगा तो आपको बताया जाएगा. मैं केवल ये श्योर करना चाह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल फेयर और प्रॉम्प्ट किया जा रहा है गोवा पुलिस के द्वारा और इसके ऊपर किसी तरह की किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए. गोवा पुलिस बिल्कुल सही तरीके से और प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले में. कुडचडे पुलिस स्टेशन नंबर 1 आपने देखा होगा प्रोफेसर एसपी साउथ ने आपको शायद बताया होगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको क्राइम ब्रांच ने दिया. नंबर 1, क्योंकि जो ये सेंसिटिव मामला है और काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी. एंड जब भी कोई इस तरह के सेंसिटिव मामले होते हैं या कोई ऐसा होता है जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो यूजुअली हम लोग क्राइम ब्रांच को इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तरह की ड्यूटियाँ कम पड़ती हैं, तो वो फोकस कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में. साथ में इसमें जिस तरह का मामला है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए कई बार जो लोकल थाना है उसमें लोग आते जाते हैं और वहाँ पर चीज़ें होती हैं. इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको क्राइम ब्रांच ने इस इन्वेस्टिगेशन को रखा है. लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि एक
फेयर, जस्ट और प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर हुआ पुलिस का अरेस्ट होने की शंका है क्योंकि उसने बहुत सारे दोस्तों देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का वो है, पार्ट है. जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, कोई मेजर डेव्हलपमेंट होगा तो शेअर. पणजी नगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदा खातीर शुक्रारा अर्ज दाखल करतले. रोहित मोन्सेराताक परतून एक फावट महापौर पदाचेर प्रवेश मेळटलो जाल्यार उपमहापौर पदा खातीर वसंत आगशीकराचें नाव निश्चित जाल्ल्याची माहिती मुखार आयला. दोनूय पदा खातीर निवड प्रक्रिया 30 मार्चाक जातली. 11 मार्चाक पणजे महापालिकेची वेंचणूक जाल्ली जाल्यार 13 तारखेक मतमोजणी जाल्ली. रोहित सेगीत 6वे खेपे पणजे महापालिकेचो महापौर जातलो. फुडले विधानसभा वेंचणुके मेरेन रोहित महापौर पदाचेर उरपाची शक्यताय आसा. पालिका महामंडळाच्या नव्यान नेमिल्ल्या नगरसेवकांची पहिली बसका 30 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर आपयल्या. ह्या दोन पदां वांगडाच ह्या वेळार एक स्थायी समिती आनी एक खाशेले सल्लागार समितीची वेंचणूक जातली. हाचे आदी भाजपाच्या आदारान चलपी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांच्या फुडारपणा खाला टुगेदर फॉर प्रोग्रेसिव्ह पणजे पॅनलान पालिका महामंडळाची वेंचणूक भोवमतान जिखून आयिल्ली. ह्या पॅनलाक 30 पैकी 27 जागे मेळिल्ले जाल्यार उत्पल परेकराच्या आमी पणजेकार पॅनलाचे 3 उमेदवार जैतिवंत जाल्ले. See, the casino people have an issue with, the casinos themselves provide a lot of business, a lot of employment to the people of Bangalore. So in terms of that front, there is nothing that I can do about it. And until an alternative plan is handed over by the same people who are opposing it, about that issue I will not speak. The people have a lot of issues with, like, say, traffic, the behavior of the taxi drivers, behavior of these people and everything. All of that I want to rectify. So that I'll also be going out in the evenings and in the nights to make sure that the traffic process is all streamlined with the police force and everything. So I've given a commitment that we will resolve everything. So within these 8 months, I want to at least begin the process or resolve most of these issues. About the even about the barricades and everything, there was an issue now. Everywhere wherever they're using barricades as signages, we've already removed all of those things. Right? Where they're using it for proper police work and everything, we have left those. We have no interest in taking those out also. Against the casinos, like I said, now if these people do not have a plan for what happens after the casinos, there is nothing more for us to talk about. My stand has been pretty clear. In terms of now, see, there are certain areas that have been affected. Now, see, Whittles Ward especially, now that Santome area, that Fontaine area, those are particularly affected by the casinos, right? Now, those areas we have already deployed wardens, and we have given those people my full commitment that over the next 5 years, as long as we are here, we will honor all of our commitments and we will bring down a lot of those issues. See, our plan is over the next 5 years to we cannot get it done 100%. Right? So I will start by improving it by around 20% or whatever each year until the problem is resolved. It will take time. But we are the only council that has made steps to even rectify any of these issues. We'll continue about it. स्मार्ट सिटीचे काम म्हटलं पळय सिवरेजीचे काम तुम्ही नेहमी फाटल्यान घातलेले पण आता तो फूल प्रॉब्लेमूच जालो थंयसर कित्याक वयता थंयसर ते फोंडून दवरता आनी चालूता See, in certain areas there is an issue. Sewerage problem. Yeah. So now in Santanis there was an issue with this whole sewage line. There was a problem at the pump at the station itself. There was a problem with that. So we had during the smart city meeting also I had told the contractors that we would take it up seriously if they did not think. So they are working on it. So now I will check again once we get back. See what the result. इवन सांतिनेज खाडीचेर तुम्ही खूप क्रोड्स ऑफ डब्ल्यूडीन काम हातीन घेतले खुबशे कोशे तुमचे मोडले That again also, see now that they आता had पहिले tried. सेम सिच्युएशन आहा थंयसर I agree also. See that the Santanis issue is a very big issue. It is not as simple as WLD coming and putting aerators and whatever it is. That it did not work. Okay? It didn't work. I've been forced to admit also. Everyone can see. Now what we want to do is I've spoken to Minister also. What we want to do is we want to convene a meeting of basically every single department. What we want to do is we want to build a comprehensive plan. Okay, that will include both Talegaon and Panjim. See, both constitute Santanis. It initiates in Nagali over there and flows through. So we want to basically have tidal flow that's restored. We want to make sure that sewage is not dumped into it, that garbage is not dumped to it, and different technologies. So we have to see. Hopefully in the next 3-4 months I want to have a proper plan that I can present to the people and say this is what our plan is and ask for feedback on how to. बट स्मार्ट सिटीन आनी डब्ल्यूडीन इतले पयशे मोडले पळय सांतिनेज खाडीचे ते वेस्ट ऑफ मनी कशें न्हू कांयच जालें ना थंयसर See, it happens with projects also now. I agree, it didn't work. There's nothing that I can do about that now. They tried their best, now it didn't succeed. There were the issues that they faced. I cannot speak about what happened in the past also. What I can promise is that we hope to resolve this thing in the future. It was an issue, but we hope to resolve it. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत पयलेच खेप भव्य मराठी नाट्य महोत्सव घडोवन हाडला. गोमंतक नाट्य महोत्सव 2026 हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या खाशेल्या महोत्सवात प्रेक्षकांक हांसप, कॉमेडी आनी मनरिजवणेचो दुप्पट डोस अणभवपाक मेळटलो. 5 ते 9 एप्रिल मेरेन फोंड्या,
म्हापसा, मडगाव आणि पणजी या 4 शहरांनी सांजेच्या 7:30 ते 10:30 मेरेन या नाट्य महोत्सवाचो पोटभर आस्वाद घेवपाक मेळटलो। या महोत्सवात सूर्याची पिल्ले आणि लाडकी विहीण योजना अशी 2 नामनेची मराठी नाटकांचो आस्पाव आसा आणि तातूंत नामनेचे कलाकारांचो सुद्धा आस्पाव आसा। नाट्य मोग्याक एकाच तिकेटात 2 नाटकां पळोवपाक मेळटली। ते खातीर गोंयांतल्या नाट्य मोग्यांनी आपल्या कुटुंबा सयत या महोत्सवाक व्हडा प्रमाणात हाजीर रावपाचें आव्हान आयोजकांनी केलां। पळयात। मिराबागच्या थळाव्यांनी बंधारा प्रकल्पा आड आंदोलन सुरूच दवरला। प्रकल्प रद्द करपा संबंधी लेखी आश्वासनाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। तशेंच बंधारा प्रश्नाचेर सरकारान 2 दिसां भितर लेखी प्रतिसाद दिलो ना जाल्यार सोमारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर खर निषेध करपाची शिटकावणी मिराबागच्या आंदोलकांनी दिल्या। पळयात। लॉंगस्ट प्रोटेस्ट फॉर सोशल कॉज आमी म्हणपाक शकता हो जो 45 दीस आयज चल्लेलो आसा आनी अजून पर्यंत हो प्रोटेस्ट आमचो चालू आसा। काल एक आमची चीफ मिनिस्टर तसेच WRD मिनिस्टर स्पीकर तसेच सांग्या वयलो आमदार विनय तेंडुलकर एक आनी तसोच भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा यांच्या सगळ्या वांगडा आमची काल सांजची मिटींग जाली बंधाऱ्या विशयी आणि थंय आमकां असो एक प्रपोजल येयलो की हो बंधारो खंय तरी आपूण काडटा आनी जॅकवेल प्रोजेक्ट जॅकवेलान पंपिंग करून उदक व्हरपाचो एक प्रपोजल तेणी आमकां दिल्लो आसा। आमी तो जेन्ना आमचे हे मिटींग जाली आमी थंयच्यान येवन आमचो जे सगळे आमचे जे डिस्कशन जालें ते आमी आमचे सगळे जे प्रोटेस्टर आसा हेंच्या कडेन आमी उलयले आणि आमी एक डिस्कशन केलें आणि तेजे वयल्यान आमी डिसिजन घेतलें की जे सगळ्यांचे म्हणणें आसा एकूच की आमकां जो पर्यंत हे स्क्रॅप लेटर इन रिटर्न मेळना तो पर्यंत आमचो हो प्रोटेस्ट फाटी सरपाना। आमकां हे स्क्रॅप लेटर जाय। अशें खुबशे करून हो ऑलमोस्ट 400 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा। हो एक प्रोसेस केल्लो आसा। आमचो मागणी क्लियर आसा। पयली हो जो प्रोसेस आसा आनी हो जो टेंडर केल्लो आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा हो फुल कंप्लिटली हो पयली स्क्रॅप जावपाक जाय। जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर इन रिटर्न आनी ते बीन सारखे लेटरेटीचेर जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली हो प्रोजेक्ट हो बंधारो आनी हे ते ह्यो जो टेक्निकली काणयो सांगता जॅकवेल बीन तसले आमकां नाका। पयली हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली स्क्रॅप करात। जो पर्यंत आमकां हो बंधारो स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी हाडचे ना। आनी जी सरकारान इतले दीस सरकार आमकां 2 दीस करून जो दिता पळय 2 दीस आयज सरकाराक आमी 2 दीस दितात। जर आयतार म्हणल्यार जर आमकां मेळना सोमाराक आमी आझाद मैदानार हो आमचो प्रोटेस्ट येतलो। हे पळय कॅन्सलेशन लेटर आमी दिता म्हणटा आतां येता फाल दिता पर दिता भुरग्यांक फटयतात कितें म्हणटा दिया मॅटर करा आनी क्लियर करा मरे ते मॅटर। फकाण जाल्ल्या भशेन भुरग्यांक दिल्ले केल्ल्या भशेन जाली फकाण करता आमी भुरग्यांची। हेणी उपेन बाईन सांगलें सोमार बसून तुमगेले कितें म्हणटा बाबा तुमी बरे भशेन मॅटर क्लियर करात। आमगेले लेटर म्हणजे संबंदीत हितून भितर मिराबागकार सांगकार सगळे आयले ते लेटर दिया हे मॅटर करात ना जाल्यार फुडली तयारी आमगेली कितें आसा ती हेणी उलोवन दाखयल्या। तेजे नंतर आनी एक सांगता हो संगमेश्वर ह्या संगमेश्वरा वयल्यान आमच्या गांवाचें नांव सांगी पडलां। जर तो बुडून उरलो आणि तेजे पासून कितें प्रकोप जालो प्रलय जालो एकमेव सरकार जबाबदार आसतलें। आतां तुमी तुमगेल्या ह्या क्षेत्रपालाक तुमगेल्या राखणदाराक तुमी गाराणें मारले। आमगेल्या संगमेश्वरा फाटल्यान आमगेले एक राखणदार आसा तेजी ख्याती कितें म्हण ती आमी स्वता दोळ्यांनी पळयल्या। आमकां तेजे फुड्यान गाराणें मारपाची परिस्थिती तुमी हाडनाकात। तुमची कितें जाय कशें जाय आनी तुमगेल्या पिळग्यांक आनी कुटुंबाक कितें जाय तें म्हाज्यान सांगपाक जायना। पूण हे जे पळय मुखार सरले हें करपाक आमची फॅमिली आमची फुडली फ्युचर आमगेली पिळग्यो काबार करपाक मुखार जाल्या परत एकदां रिपीट करता हो डिझास्टर तयार करता गव्हर्मेंट। आनी मुखार आमगेली जी चळवळ आसा ती आमी आझाद मैदानाचेर व्हरतले। गव्हर्मेंटान ऑलरेडी आमी 2-3 दीस टायम दिले कडेन आसा।
तेंच्यान जाता आनी तें जातलेंच कित्याक तेणी सीएमान स्टेटमेंट दिला की बंदारो आमी बॅरेज घालना म्हणून. सो तें सांगलें जाल्यार दिवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा तांकां, रिटर्न दिवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा. म्हाका तें अजाप दिसता. सीएम अशी स्टेटमेंट दिता आपूण पानपाना हें बरोबर आसा, पूण दी न्हू तूं रिटर्न दी, आमी खूश तुमी खूश, काबार न्हू आमी कितें हांगा बसपा जाय. सो कितें आसा तें आमी 2 दिसां भितर सपोज मेळना जाल्यार आमी आझाद मैदानाचेर हे आमी ठाम निश्चय केले कडेन आसा वचपाचो. दाबोळे प्रभू वायलेटा कॉम्प्लेक्सात डायरिया दुयेंस पातळिल्ल्यान थळावे हुस्क्यात आसा. ह्या वाठारांत उदक दूषित जाल्ल्यान थळाव्यांच्या भलायकेक गंभीर धोको उप्रासला. फाटले 12 दीस जाले ह्या कॉम्प्लेक्सांत रावपी लोक त्रासात आसा. मात अशें आसून लेगीत परिस्थितीचो आढावो घेवपाक सरकारी अधिकारी, विरोधी पक्ष जावं सत्ताधारी पक्षा सयत दाबोळेचो आमदार लेगीत ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक मुखार येवंक ना अशें थळावे सांगतात. आयकात. We are suffering. The people are suffering. The cases is already 166. हे बिल्डराक माथ्यात सोडून दवरला याच सरकारान. Not even the opposition, not even the ruling, or not even the Zilla Panchayat members. Nobody. Why? Why everybody is so busy in the sex scandal which is happened in Kucharim? Builder directly made a statement that he will speak to the Sarpanch. Why the government is silent? First of all, on this issue. पिवपाची उदक तांकां सरकार आमचें दिवपाक शकता आनी दिवपाक सोदनाय बी. If by tomorrow or Saturday or Sunday there is no action taken, we will make sure that we will be going to the collector's office to take a formal permission. दाबोळे प्रभू वायलेटा कॉम्प्लेक्सात पातळिल्ल्या डायरियाच्या दुयेंसाक लागून ह्या कॉम्प्लेक्सात रावपी नागरीक त्रासात सांपडल्या. उदक दूषित जाल्ल्यान भलायके विशींचे प्रस्न थळाव्यांक सतायता. फाटले 12 दीस जाले लोक त्रासात आसा. मात इतले सगळे जावन लेगीत ह्या परिस्थितीचो आढावो घेवपाक सरकारी अधिकारी, विरोधी पक्ष जावं सत्ताधारी पक्षा सयत दाबोळेचो आमदार लेगीत ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडपाक मुखार येवंक ना अशी लोकांची कागाळ आसा. फकत चिखलेचो सरपंच कमला प्रसाद यादव पयल्या दिसा सावन आमकां मजत करता अशें लोक सांगता. आमचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें तांचें म्हणणें. प्रशासन व्हडली घडणूक घडपाची वाट पळयता काय कितें असो प्रस्न तांच्यांनी उप्रासला. ह्या प्रकरणात संबंधीत प्रशासनान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज आमकां अशें दिसलां की हे आतां घडणेक 13 तारखेसान ही आतां घडणी चालू जाल्या हिंगा. ओके, आमच्या प्रभू वायलेटान 13 तारखेसान ही आतां घडणी चालू जाल्या हिंगा. मेन म्हणटा पळय ते आमकां आयचो दीस पर्यंत फकत आमच्या सरपंचान हिंगा हेल्प केला. सरपंचान फर्स्ट ऑफ ऑल सरपंचाक 16 तारखेर आमी जेन्ना गेले तेन्ना सरपंचान आमकां डायरेक्ट हेल्थ सेंटराक फोन, पट्टाली हेल्थ सेंटराक तेणें इन्फॉर्म केलें. चिकाली हेल्थ सेंटराक इन्फॉर्म करून तेणें रोखडेच हेल्थाच्या मनशाक धाडले हिंगा. आनी 16 तारखेसान हिंगा हेल्थाचे मनीसूच आसा. तेज्या फाटल्यान नन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स हॅव कम हियर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सफरिंग हियर. We are suffering. The people are suffering. The cases is already 166. And I don't know why the government is still sleeping. It's been already 12 days past now. Why the government is not coming yet? Why nobody is listening to our prayers? Not even the opposition, not even the ruling, or not even the Zilla Panchayat members. Nobody. Why? Why everybody is so busy in the sex scandal which is happened in Kucharim? Why everybody is busy in the election? Sex scandal is also important. But here, this tragedy has started from 16th. And none of the government officials are coming over here. No, Goa Pollution Board, they are not also coming to check what is happening. Health doctors are not coming to check what is happening. Why water, everything. They are just coming here, taking samples. We had prayed to the builder to come over here. Builder is not coming. Forget about the builder. Builder directly made a statement that he will speak to the Sarpanch. सेकंड कंटिन्यू डे म्हाका हांगा येवचें पडलें ह्या लोकांची हालत पळोवन. तुमी आतां पळयला एक स्कॉलाचे भुरगे आयज आमकां कायदो शिकयता. ही एक लॉज आमकां गोंयकारांक, आमची सरकाराक लॉज की भुरग्यां कडच्यान आमी कायदे शिकोवन घेवचे पडले. आयज तांकां पळय ते क्लीन ड्रिंकींग उदक ना, पिवपाचें उदक ना, इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल रायट. हें एक भुरग्यान आमकां सांगचें पडलें आनी आमी आयकचें पडलें. हें कित्याक जाता? कित्याक वी हॅव अ व्हेरी इनएफिशियंट गव्हर्मेंट इन दीस स्टेट. हो सरकारान तांकां कॅट केल्ले आहा. ह्या सरकारान ह्या लोकांक फोंडान घायल्ले आहा आयज. पूण आयज परिस्थिती पावल्या की पिवपाचें उदक तांकां सरकार आमचें दिवपाक शकना आनी दिवपाक सोदनाय बी. एक बिल्डराचेर हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक घालता. हे बिल्डराक माथ्यात सोडून दवरला ह्याच सरकारान. आनी तेंचेच सिस्टम पळय जे आहा न्हू, जशें विलेज पंचायत आहा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा, वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट आहा, हेणी ह्या बिल्डराक आयच्या गोंयच्या बिल्डराक माथ्यात सोडून दवरलेले आहा. Right to life. That includes right to clean,
and safe water for drinking. And without safe water, a person's health and dignity are affected. Hence, it violates Article 21. Article 47, Duty of State. This article of the Constitution of India directs to improve public health, and in this, providing clean water is considered part of his duty. In this case, they failed. They failed and subsequently violated the article. These are not only my rights, but the rights of every other person residing in this society. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. अस्तंत आशियातल्या झुजाच्या फाटभुंयेर देशात जागृताय वाडल्या. यासंबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रारा सगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडेन महत्वाची बसका घेतले. पळयात. अस्तंत आशियात चालू आशिल्ल्या झुजाक लागून संवसारीक पावंड्यार तणाव भरीत वातावरण निर्माण जाला. हे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रारा सांजवेळा 6:30 वरांचेर सगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यां वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्स करतले. राज्याची तयारी आनी आपतकालीन येवजणेचो हे बसकेत नियाळ जातलो. टीम इंडिया ह्या भावनान केंद्र आनी राज्य मदलो समन्वय घटमूट करपाचेर भर दितले. आदर्श आचार संहिते खाला आशिल्ल्या राज्याचो हे बसकेत आस्पाव जावचो ना आनी त्या राज्याच्या मुखेल सचिवा वांगडा वेगळी बसका घडोवन हाडटले. मजगती प्रधानमंत्र्यान हाचे आदी संसदेत उलयतना इंधन आनी वायूची पुरवण सुटसुळीत दवरपाचेर भर दिल्लो. तशेंच ब्लॅक मार्केटिंग आडावपा खातीर राज्याक खर कारवाय करपाचोय निर्देश ताणें दिला. संकश्टाच्या वेळार सामान्य मनशाक चलन वाडींतल्यान सुटका दिवप हे सरकाराचे प्राधान्य आसा अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. तशेंच परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आंतर मंत्रालयीन गट तयार केला आनी देशात फावो तो इंधन सांठो आसा हाची खात्री दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवा